पांडवांची शक्त हांगा झुजा मळार झुजली. स्फूर्त दिवपी महाभारतान काळखावनत मोडली. अत्याचार करून संहार विचारवंतां घेतल्या देख. भारतीय सगळे आमी आत्मो आमचो एक. महाभारताचें युद्ध सगळ्यांक खबर आसा. अधर्मा आड झुजिल्लें हें युद्ध. 100 कौरवां विरुद्ध फक्त 5 पांडव आनी कृष्ण. धर्माची खरेपणाची साथ घेवन पांडव कौरवां विरुद्ध झुजले आनी जैत मेळयलें. ह्याच महाभारतांतल्यान स्फूर्त घेवन तशेंच पांडवांची शक्त आपणावन आमी झुजले. ज्या पद्दतीन पांडवांनी एकजूट जावन लढाय करून महाभारताचें झूज जिखलें, त्याच एकजुटीन आमी झुजले आनी जैत मेळयलें. दुसरें म्हळ्यार महाभारत हो एक असो ग्रंथ जाणी संवसाराचें अज्ञान पयस केलें. ह्याच महाभारतांतल्यान प्रेरणा घेवन आमी आमचें अज्ञान पयस करून आमचे मुखार आशिल्ल्यो काळखाच्यो वंती आमी मोडून उडयल्यो आनी सामकार गिन्यानाचे दिवे लावन वाट मेकळी केली. जेन्ना जेन्ना भारतांत दुश्ट लोकांचो वायट अत्याचारांचो संहार जालो, तेन्ना तेन्ना ह्या अत्याचारांचो नाश करूंक आमी व्हड व्हड विचारवंतांच्या विचारांची देख घेतली. तांचे विचार मनांत बाळगून त्या काळखी अत्याचारांक पयस केले. कित्याक तर आमी सगळे लोक आपणाक भारतीय म्हणून समजतात आनी आमी आमचो आत्मो एक अशें मानतात. ताका लागूनच आमी एकचारान रावतात. तरांतरांची धर्मनिष्ठा, तरांतरांच्यो भासो, सर्व धर्म समभावी, देश आमगेलो लखलखीत हारसो. अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर. झुजा मळार जोडचें जैत. भारतीय सगळे आमी आत्मो आमचो एक. संवसारांत जायते तरांचे धर्म आसात. भारतांत हिंदू, किरिस्तांव,
मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी या सगळ्या धर्माचे लोक वावुरतात आनी सगळे भावार्थान आप आपणालो धर्म पाळटात. हांगाचे लोक तरातरांच्यो भासो उलयतात, पूण केन्नाच एकमेकांच्या भाशेचो दुस्वास करिना. सर्व धर्म समभाव म्हळ्यारच सगळे धर्म एक समान मानपी भारत देश लेकलेकीत हारशावरी नितळ आनी निवळ आसा. अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर म्हळ्यारच देव व्हड आसा आनी ताचे आशिर्वाद आमचेर आसा. त्याच देवाचें नांव घेवन आमी झुजा मळार देंवले आनी जैत जोडलें. हाचे फुडें हेच दायज, हेच हावेस आमी फुडें व्हरचे असो संदेश कवी आमकां आत्मो आमचो एक ह्या कवितेंतल्यान दिता. भुरग्यांनो, कवीचो होच संदेश मनांत रुजोवन आमी सगळीं एकवटान वावरुया, एकचारान रावया. देव बरें करूं.